हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. हांव ग्रेस स्टेशन मिसा गेलोलो, आत्ता येयला आणि तसं ब्रेकफास्ट घेवन येयला तेन्ना येती शॉपारसान आणि आतां वयता ब्रेकफास्ट दिता. बाबा आनी बेबी ती दोतनी गेलो हाय आणि आमी सकाळीं 7 मिसा गेलेले तेका लागून. आणि आयज फंक्शन वचपाचें राया सो थोडी तयारी करपा जाय, गिफ्ट पॅकिंग करपा जाय. आतां ब्रेकफास्ट करता मागीर तुमकां मेळटा. आनी आतां आमगे ब्रेकफास्ट बी सगळो कोण जालो. आयज भाजी हाडलेली आनी आतां ते उरतो क्लीन करता आनी तेज्या वाट्यान सगळें मागीर घर क्लीन करता. कित्याक डास्टर तें सगळें हें जाता सारकें चिकला जाता लास्ट सगळें बरी करून क्लीन करुया. सो चकाचक करपा जाय, नीट एंड क्लीन. येयलोचे पावस आणि ही सायबीण माय जावन मोन्शेरान सायबीण माय. सो ही आमकां आमगे कपलां दिलेली बरी व्हडली आसा. स्पेशल सगळे एक एक घरांनी दिले आमगे वाड्यार आख्खे. सो आतां पुसून जालें. आतां सगळें वयर सेट करता आनी मागीर सगळें बाकी कितें आतां क्लीन करता. ओके सो बेबी आणि काल राती आमी दोतनी बूक कंप्लीट केले, कवर बी सगळे घालून. आनी हेचो दाखयता तुमकां. होचोय हो बेबी गेलो आनी हो बाबा गेलो. सो बरें जालें तें. आनी ताका तो पेपर हाडलो तो घायला हांवें. ओके चोय इवन फाटल्यान सायबीण माय अशें करून हें केलो आहा आनी तेकलो तेशें करून केलो. चोय डिफरंट केलें मातसो अशें करून. सो हांवें दोतनी बी व्हरोन हाडलें तेंच्यानी बरें जालें म्हणलें टिचरीन तेंगेली. सो आतां आमी फंक्शनाक वयताय राय हॉलां. आनी चोय नायसा बेबी हांगा नायसा बेबी. सो आमी पावली चोय आनी हेचें हें हॉल तें राय. सो जें फंक्शन आमी येयलें न्ही तें जावन क्रिस्निंगाचें फंक्शनाक येयलें. आनी चोय सो डेकोर बी बरो केलो चोयले आनी बाकी सगळें तुमकां दाखयता. सो आमी क्रिस्निंगाक येयलो आहाय आनी चोय बेबीक सायडीक बसून येचोय बेबी. आनी हो आमगे नेबर पडटा कॉल्ड न्ही. सो ही सॉफ्ट ड्रिंक बी कितें तसलें उदक. सो हे न्ही हिंगा टोस्ट सॉंग म्हणलें आनी बरें म्हणलो सारकें. हांवें म्युजिकाक कॉपीरायटा लागून मातसो वॉयस ओवर केला. बाकी सगळें इच एंड एवरीथींग बरें जालें चोय. भुरग्यांगे गेम्स जाल्लोले जायते. सो फूल ऑफ एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट आनी बरें सगळ्यांनी हें केलें चोय. काय बरें डेकोर आनी सगळें बरे भशेन जालें चोय. ओके सो हें मातसो थोडें दाखोवपाक हायलायट केलां हांवें. And Lovelina. Now I hand over the mic to Lovelina. सो आतां केक कटींग बी सगळें जालें आनी हेचो आतां स्नॅक्स येयलो आहा एन्जॉय करता. स्नॅक्स येयलो आतां आमी जेवण घेवपा वयताय. लुडो गेमी बी आहलोली बरें जालें. गेम बी खेळ्ळे आनी येता मेळटा जेवण घेवन. सो आतां जालें आमी वयताय घरा. आनी चोय गोरवांक गाडो आहा दाखयता तुमकां. चोयले गोरवांक गाडो आनी हेचो हें हॉल तें बरें आहा कॉट कम्फर्टेबल. हिंग भायल्या पार्किंग बी सगलें इच एंड एवरीथींग बरें जालें. सो पावले आमचे घरा. ते बेबी बलून घेवन येयला आनी बरें जालें बरे भशेन सगलें इच एंड एवरीथींग. आमी गेम आसलोली आमकां मॅरीड कपल्सां सगलें बरे भशेन जालें. आनी चोय आतां कितें कोत्ताय ती बायलांनी कित्याक ती बाबान ती रावलोली, हांव आनी बेबी गेलोली. आनी आतां पावस येवपाक हें जालो आहा चोय. काय बरो हें जाला वेदर काय बरे भशेन चोय वयताय घरा. चोया आनी आयज चोय सगळें बरें क्लीन केलां आख्खें. चोय फॅन बॅन सगळें इच एंड एवरीथींग आमी सारकें क्लीन केलां चोयलें. काय बरें तेशें करून
सो आयज जितले क्लिनींग केलां मागीर काल सगळें भायर काम केलें तोंड काडपाचें सगळें आमी मेडन कोत्ताय. ओके हांव सिंगल एकलो कोन्ना चोय आनी अशें करून जाता मेडन कोत्ताय पूण एक कमेंट कोत्ताय की तूं एकलो काम कोत काय म्हूण मिसीस हेल्प करना काय ना तशें करून ना आमी मेडन कोत्ताय. ओके जस्ट धाकटो म्हाका आन्सर दिवपा सोदलेलो आनी कांय ना. आनी आतां म्हाका कजनाय थिंग वचपा जाय कित्याक आयज थिंग कितें कोत्ताय सो आतां थिंग वयता हांव. सो आयज न्ही आमगे कजनां थिंगा दोस कोत्ताय आनी दोस केसोली एश कॉड म्हणटाय तें फ्रूट येता तें हांव चोय तुमकां सायडीक घालून दाखयता केसो तें आनी तेच कोत्ताय. सो चोय ते ज्यूस काडलो आहा आनी तेजें प्रिपरेशन सगळें भितर चलता आनी हांव चोय आमगे कजनां थिंगा आहा आनी इच एंड एवरीथींग जो प्रोसेस आहा तो दाखयता तुमकां थोडो सो ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टार्ट केलो आहा. सो या आमी भितर. सो हें तें हें न्ही सगळें आतां मिक्सिंग करून दवरलां. एश गॉड म्हणटाय तें हेका म्हणटाय हो फ्रूट तो. ओके आनी हितून नाल्ल घायले आनी तितून मिक्सरान वाटयलां आनी साकर घायलें. ओके आतां तेचे रानीर दवरपा जाय. रानीर दवरताय आतां. सो जे आतां आमी दोस कोत्ताय तेजे इन्ग्रेडियंट्स सांगो तुमकां. तें एक एश गॉड लागता तो फ्रूट आहा तो मागीर शुगर कोकोनट आनी घी जाय पडटा. ओके आनी एश गॉड मागीर तें आनी सोलून ग्रेटरार ग्रेट करपाचें तेजो मागीर ज्यूस काडपाचो आनी ज्यूस आनी तें सगळें एश गॉड तितून हांडयेन घालपाचें जितून दोस करताय तितून आनी चून आनी शुगर मिक्सरार हें करपा जाय वांटपा जाय आनी मागीर तें तितून एड करपाचें आनी मागीर रानीर दवरपाचें. ओके कित्याक मातसो ती फ्रूट सोलताली उडोवतो हाडलो तो मातसो म्हाका लेट जालो. ओके तेका लागून तें फर्स्ट प्रोसेस कितें आतां दाखोवपा मेळ्ळो ना आनी आतां ती हेजेर दवरतली तेका चोय केश को कितें जाता तें. आनी चोय दोस आमी आतां शिजोवपाक दवरल्या मागीर सगळी रेडी जाली म्हणटच फुलां हांव तुमकां दाखयता केश को कितें ती. आनी फुडें आमी ती दोस केलो ती चोय रेडी जाली दाखयता. चोय सगळी रेडी सारकी बरी जालो आसली काय बरी ती. सो आयज संडे बरो गेलो परफेक्ट. सो इच एंड एवरीथींग सगळें शेअर केलें तुमचे कडेन हांवें सगळें क्लीन करून काडलें. मागीर आमी क्रिस्निंगाक गेलेली तोय बी म्हगे फ्रेंड आनी सगळें बरें जालें म्हणटू. आनी जी दोस केल्या तेजी रेसिपी फूल हांव डिस्क्रिप्शनाक घालता थिंग तुमी चॅक कराय कित्याक म्हाका न्ही मातसो थिंग पावपा लेट जालो आमगे कजने थिंग वचपाक त्या मुळे तेंच्यांनी सगळें रेडी करून दवरलेलें. आनी कालचो जो व्हिडियो केलो हांवें ड्रेसर शॉपार जो केलो मारगांव तेच पासून फूल एड्रेस इच एंड एवरीथींग हांवें कॉन्टॅक्ट नंबर पासून डिस्क्रिप्शनाक घायलो थिंग तुमी चॅक करा कित्याक कालची व्हिडियो म्हाका कमेंट्स येयलेले हांवें ते एड्रेस सांगलो ना कांय सांगलो ना म्हणून पूण सांगलो ना न्ही हें सगळें घायलें थिंग ऑलरेडी. ओके आनी कितें जाल्यार म्हाका कमेंट कराय. सो आयज व्हिडियो मातसो शॉर्ट आनी सिंपल जालो धाकटो जालो. मिनिमम हांव 8 मिनटाची व्हिडियो कोत्तोय 8 मिनटां घालपा जाय अशें करून मातसो अशें करून. ओके पूण एनी हाव ओके मोग आसूं. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. I love you friends. Take care. Bye bye. See you in next vlog.